789 wine shops are being affected by the Supreme Court order. सो आज आमच्या सगळ्या ऑफिस बेरर्सांची सगळ्या तालुक्यांची मिटींग आशिल्ली आनी आमचे आतां फुडें हातूंच्यान कशें कितें आतां पावलां आसचीं ताचेर आमचें डिस्कशन जाल्लें आसा. सो आमी फाल्यां आतां जी सुप्रीम कोर्टान रिव्यू पिटिशन घातलां महाराष्ट्र लिकर एसोसिएशनान ताज्या जजमेंटाची आमी वाट पळयता. सो इतकोच आमकां आतां एक आशा आसा की तें एक जजमेंट आमच्या सगळ्यांच्या फेवरान येवचें म्हणून. 789 ही नंबर आसा जी गोंय सरकाराची जर आमकां मदत मेळ्ळी जाल्यार हो फिगर अजून कमी जावपाक शकता. म्हणजे जें आमी आमच्या माननीय मुख्यमंत्र्याक रिप्रेझेंटेशन दिल्लें आसा त्या खुबशे डिस्टन्सीस तांच्यांनी अशी मेजल्या लायक हाव क्रो फ्लायज. अ व्हेकल ड्रायव्हर कॅनॉट फ्लाय लायक अ क्रो, ही हॅज टू टेक एक्सेसेबल रोड. सो ह्या एक्सेसेबल रोडाच्याच अंडर एक 100 वायन शॉप्स वाचूंक शकता. तशेंच स्टेट गव्हर्मेंट जर स्टेट हायवेज डिनोटिफाय करत जाल्यार ताजेर एक 400 शॉप्स वाचूंक शकता. सो स्टेट गव्हर्मेंटाकूच एक जाय जाल्यार एक 500 शॉपां वाचोवपाक जाता इन दीस जजमेंट इट सेल्फ. See, Honorable Chief Minister has definitely said on record, even to the media, that government is planning to approach the Supreme Court. So definitely when the government is planning to approach the Supreme Court, we going to the Supreme Court is definitely out of the question.